आमी कलाकारांक अजून रस्त्यार हाडूंक ना कळ्ळें न्ही. आमची तयारी चल्लेली त्या टायमार आमकां सांगलें की ना आमी तुमकां सगळें सारकें करून दिता आनी टास्क फोर्स करपाचें ठरलें. पूण टास्क फोर्स प्रिंसिपल सुद्दां फुडें वचूंक ना. टास्क फोर्साचो आमचो चेअरमॅन आसा तोय शेवटी बेजारलो. ताणें सांगलें जर तुमी अशेंच म्हणजे आमी त्या नंतर मागीर आमकां थंय आमचे मिटिंगेन टास्क फोर्साचे मिटिंगेन कॉन्ट्रॅक्टरांक आपयले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर थंय पावलो ना. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे येवंक जाय आसले ते आमकां तांकां विचारपाक जाय आसलें. तांकां म्हणजे टास्क फोर्स कमिटीक तांकां विचारपाक जाय आसलें की बाबा तुमी काम खंयच्या बेजिसचेर केलें जाल्यार तेंचे कडल्यान प्रश्न करून आमकां काडून घेवंक जाय आसलीं कांय उत्तरां. तर ते येयले ना. आतां ते येयले ना तांकां येवं नाका सांगलें. आमच्या फुड्यान तापयलो जो एकटोच येयल्लो ताका. पूण तोय बीन सारको ऑथेंटीक पर्सन नाशिल्लो. सो अशे परिस्थितीन हें चल्लां. मागीर आमची मागणी जी आसा एक की IIT चेन्नई आसा ही हेचे कडल्यान तेजें स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेवपाची ती मागणी मान्य जाली. सो ती मागणी मान्य जाली पूण ती फुडें गेल्या अशें अजून पर्यंत तरी आमकां दिसना. तेजेर कांय ना. हांवें मिनिट्स मागल्या अजून म्हाका मिनिट्स मेळोंक ना तिसरे मिटिंगेचे. एकूच काम जालें की 3 एक्सपर्ट्सांक हाडून कला अकादमीन इन्स्पेक्शन करपाचें तें काम जालां. तेजे रिपोर्ट येयल्या उपरांत हांवें काल सुद्दां सांगलां चेअरमॅनाक की अर्जंट मिटींग जाय आतां सामकी गरजेची जाल्ली आसा. अशा परिस्थितीन ज्यो घटना आतां 2 घडल्यो तेजो आमी कला राखणदार म्हणून तीव्र निशेध करता. आनी तितून कलाकारांचो म्हणजे सुरवातीच्यान पयलीं आमचो अपमान तो करतालोच. आमी सगळे जाण उगीच आकांड तांडव करता अशें सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतीक मंत्री आसा तो करतालो तेजे गोंयचे कलाकारांक. आनी आतां तेजो इतलो हे वाडली की ताणें शरद पंक्ष सारक्या मनशाकूय सांगलें की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून. ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही तेन्ना आतां जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आतां जागे जाल्ले आसा. इवन बऱ्याच जाणांनी प्रश्न विचारला आनी हेंच आमकां जाल्लें जाय आसलें. सो काल परत हांगासर एका पक्षा तर्फे धरणो धरलो आनी बरेच तांकां वयर सकयल काडले आनी सांस्कृतीक मंत्र्याचो राजिनामो सुद्दां मागलो. म्हाका दिसता आतां वेळ येयल्ली आसा आनी कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्याला आतां देंवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांवें मॅसेज ती धाडलेली आसा की हेका आतां खंय तरी आवरा हें देमायज जावपाक लागला. सो अशा परिस्थितीन आयज आमी तुमच्या मुखार येयल्या. आमी निशेध करता कारण शरद पंक्षाचो जो अपमान जालो त्या नंतर परत सगळें वेवस्थीत आसा म्हणून सांगपाचो प्रयत्न जालो आनी दुसरे दिसा ACचो प्रॉब्लेम जालो भरत जाधवांच्या नाटकान. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय ह्या सगळ्या गोष्टीचो कला राखणदार म्हणून आमी निशेध करता. आमी आयज खरें म्हणल्यार एक क्रियात्मक अशा आंदोलनाचो आयज अनाउन्समेंट करपाचें आसलें. त्या संबंधी संदेश तुमकां म्हायती दितलो. संदेशाची विनंती करता. As a member of the task force, हे पळय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर उलयला आनी कितें कोत्ता तें आहाच. पूण हांव CMाक विचारूंक सोदता एंड आय वॉन्ट टू ब्लेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कित्याक टास्क फोर्स तेणी अपॉयंट केलो. आमी आतां 2 म्हयने जाले ते कडेन अपॉयंटमेंट मागता. ते कडेन बाकीची सगळीं कामां करपाक टायम आहा. वयता थिंगा रिबीन कातोता, वयता थिंगा इनॉग्रेशनाक वयता. पूण आमच्या टास्क फोर्साक मेळोंक ताका बिलकूल अद्यावर सुद्दां मेळना. हें विचारूंक सोदता CMाक. दुसरें विचारूंक सोदता CMाक CM व्हडलो हो सांस्कृतीक मंत्री व्हडलो ते CMान आमकां सांगपाक जाय. कित्याक CMान टास्क फोर्स अपॉयंट केल्या उपरांत तरी तो सांस्कृतीक मंत्री सांगता टास्क फोर्स कितें हांव नोको तेजे हांव कांय कळना बाबा कोत्ता बेश्टो आनी म्हणटा की आमी लायट्स अपग्रेड कोत्तेली. म्हणजे टास्क फोर्स CMान घाला तो बेश्टोच घाला. तेजें कांय काम ना आनी तेजो कांय वालोरूय ना. हें आमी CMाक विचारूंक सोदता. CM व्हडलो हो सांस्कृतीक मंत्री व्हडलो. दुसरें म्हणल्यार आमी टास्क फोर्सान आमी सांगलां की आमकां हेणी पळय कितें केलेलें तें हे पळय एक्सपर्ट आमी हाडले. एक्सपर्टान जे पळोवंक जाय आसलें चवकशी करूंक जाय आसली ती आख्खी चवकशी केल्या उपरांत आमी हेंचे प्लॅन मागता. आमी CMाक एक लेटरूय धाडली की एक्सपर्ट्स कोण आहले
ज्यांनी पळय हें काम आदी केल्लें तेंकडचें आमकां लिस्ट जाय की बाबा कितें काम केल्लें तें आमकां मेळना. टास्क फोर्स म्हणटा की आमी सरकाराक मागला म्हणून. सो आय वॉन्ट टू आस्क द सीएम की बाबा तुजें कांय चलना जाल्यार तुवें मातसो देंव न्हू. तुजें कांयच चलना, तुजो मंत्री तुजें आयकना, तुजो टास्क फोर्साय मेळपाक टायम ना, टास्क फोर्साचे मनीस तुका मेळोंक सोदता, तुका पडलेलें ना ऑर टायम ना ते कितें आमी नको. पूण कितें चलना? वाय इज द सीएम नॉट एबल टू डू दीस? तेणें असेंब्लीन व्हडलो रुबाब घेवन सांगलेलें आमी कमिटी अपॉयंट करतले, सगळें सारकें करतले. त्या एका गेल्या जुनान केल्लें तेणें, मॉन्सून सिजनान, मॉन्सून सेशनान तेणें हो सगळो भाव. आतां दुसरो मॉन्सून येयला. हो सीएम हेका खरेंच पडलेलें आहा? दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, टास्क फोर्स पळय आमी सीएमाक अपॉयंटमेंट मागोवन तोकल्या उपरांत मागीर सडनली आमकां सरकाराचो कॉल येता की ते एक्सपर्ट्साक परतून हाडा तुमी. बरें म्हणलें, परतून हाडटा. पूण आमी टास्क फोर्सान परतून एक्सपर्ट्साक हाडूंकूच ना. टास्क फोर्सान पयले फावट एक्सपर्ट्साक हाडलो, एक्सपर्ट्सान कितें रिपोर्ट आहा ते दिवंक जाय जाल्यार ते तयार करताले. हेणी परतून आमकां सांगनासतना, टास्क फोर्साक सांगनासतना परतून एक्सपर्टाक आपयलो. सो हें कितें चलना? गोंयकारांक एक सोजमोन घेवपाची गरज आहा. हें फकत घुसपावपाची हेंचे प्रयत्न, फकत घुसपावंक जाय. दाखोवंक जाय कितें की आमी टास्क फोर्स चालू केला, हें करतले, तें करतले, सगळें सारकें जातलें. उलयतना दामू बाबूय तोच उलयता, जातलें. अरे जातलें म्हणजे केन्ना जातलें? 5 वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं, केन्ना जातलें? तो म्हणटा जातलें म्हणून. तोच सीएम म्हणटा सारकें, सगळें सारकें करतलें, सगळें सारकें जातलें. एंड कोत्ता दाखयता एक आनी कोत्ता दुसरेंच. हें फटोवपाचें न्हू. आमी लोक गोंयकार न्हू, पिसो न्हू. आनी हांव जाल्यार पिसो न्हू. आमी हिंगार उबे रावले ते पिशे न्हू. आमकां सगळें कळटा तुमचें कितें हें चालू आहा तें सगळें कळटा. आनी आमी फाटीं रावची ना म्हणल्यार रावची ना. हो पळय आंदोलन आमी चालू केला तो एंड पर्यंत आमी पळयतले आंदोलन सारको जातलो आनी कला अकॅडमी सारकी जातली म्हणून आमी ठाम रावतले. पयली गजाल म्हणजे आमी सगळ्यांनी कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जो आसा ताणें स्टेटमेंट केल्यो ताचो निशेध सगळे करीत आसात. हांव त्याच बरोबर कला आनी सांस्कृतीक मंत्र्याक परबीय दिवपाक सोदतां, अभिनंदन करता ताचें. कारण आमी फाटले 6 म्हयने जाले बोवाळ मारताले की हांगा जें जालां तो तांत्रीक घोटाळो जाला. हे सगळे टॅक्निकल प्रॉब्लेम्स जाल्यात आनी टॅक्निकली स्ट्रक्चराच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली एकॉस्टिकाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली सावंडाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली लायट्साच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली बसपाचे आनी बाकीचे AC आनी कितें सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताचे बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात आनी ते कशेंच आयकुपाक तयार नाशिल्ले ना म्हणटाले. पयर एक पुरुश नाटक जालें कितें, ताजेर शरद पक्षे उलयलो कितें आनी फायनली कला आनी सांस्कृतीक मंत्र्यान मान्य केलें की हो टॅक्निकल प्रॉब्लेम. ताजे खातीर ताका परबी दिता की फायनली कसली तरी बुद्ध आयली की टॅक्निकल प्रॉब्लेम म्हणटा ताणें मान्य केलें. आनी हेंच आमी पयलींच्यान सांगत आसात. दुसरी गजाल, हो टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाग्यार घालपा खातीर आमी जेन्ना आंदोलन केलें आमकां सगळ्यांनी आमकां सगळीं कोऑपरेशन दिलें आनी तातूंतल्यान चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान टास्क फोर्स तयार केलो. ताजे खातीर आमची सगळ्यांची मिटींग आपयली आनी हो टास्क फोर्स तयार करता तेन्ना कोण करता? चीफ मिनिस्टर करता. चीफ मिनिस्टर जेन्ना कितें करता तेन्ना त्या चीफ मिनिस्टरान केल्ल्या त्या फोर्साची कमिटी, ताजे खातीर ताणें मेंबर सेक्रेटरी अपॉयंट केलो. एक वेगळो त्या खात्याचो पसून न्ही एक IAS ऑफिसर गोंयचो जो हाजे पयलीं कला अकादमी सगळी कलेच्या क्षेत्रांतलो मनीस तो ताणें हांगा अपॉयंट केलो. ताजे बरोबर सगळे ऑफिसर आसात ते सगळे ऑफिसराक त्या कमिटीचेर घालो. मागीर जावं ती PWD, जावं ती कला अकादमी, जावं ते आर्ट एंड कल्चर, ह्या सगळ्या गजालीचे, ह्या सगळ्या खात्याचे जबाबदार अधिकारी आसा ते थंय केले. म्हणटकर ताजे फाटलो उद्देश कितें की जशें तुमकां याद आसतलें की गोवा रिजनल प्लॅन जेन्ना जाल्लो तेन्ना अशाच तरेचो एक टास्क फोर्स चार्ल्स कुडयाच्या चेअरमॅनशिपी खाला जाल्लो आनी तेन्ना अशेच ऑफिसर हाडिल्ले आनी त्या ऑफिसरांनी टास्क फोर्साक कंप्लीट कोऑपरेशन दिल्लें. हांगा परिस्थिती अशी जाल्या की 6 म्हयन्यां भितर कसल्याच तरेचें कोऑपरेशन PWD कडल्यान मेळना, कला अकादमी कडल्यान मेळना, आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान मेळना, वा जे कोण आसात मेंबर सेक्रेटरी तांचे कडल्यान मेळना. कारण आतां आमचे कन्वेनर आसात टास्क फोर्साचेर आसात ते 2 जाण आमचे मेंबर जे आसात आमचे पदाधिकारी तांणी सांगिल्लें त्या प्रमाणे जर तुमी पळयलें जायत जाल्यार जे डॉक्युमेंट बेजीक मागिल्ले ते डॉक्युमेंट्स पसून आज पर्यंत टास्क फोर्सा मुखार दवरिल्ले ना. ताज्याकी फुडली गजाल म्हणजे
जे कन्सल्टंट टास्क फोर्सान इनिशिएटीव्ह घेवन आपयले त्या कन्सल्टंटाक टास्क फोर्साक कुशीक दवरून भायले भायर आपोवपाचो प्रकार पसून जालो. ह्या गजालीक जबाबदार कोण? अर्थात ज्याने टास्क फोर्स केला तो मुख्यमंत्री ह्या गजालीक जबाबदार. ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर वता. ताज्या की फुडें वचून चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान मागलें की स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय आनी जे दीस ते अनावन्स जातले ते दीस आमी टास्क फोर्साक जॉइन जातले. आमी टास्क फोर्साच्या आमच्या मेंबर्सांनी परत परत सांगलें की स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय, कारण हांगा बिल्डींग जी आसा ती खाकनवाळ जाल्ली आसा आनी ह्या बिल्डिंगेक तुमी कितें जरी केलें तरी फाल्यांतल्यान परत गळत बिळत सगळ्यो गजाली जातल्यो. अजून पर्यंत टास्क फोर्साची ही मागणी मुखार वचना. टास्क फोर्स ह्या बाबतीत PWD जी आसा ती कांयच करना आनी IIT मद्रासाची जी टीम आपोवपाची आशिल्ली स्ट्रक्चरल ऑडिटा खातीर तें स्ट्रक्चरल ऑडिट आयज पर्यंत जायना. ताज्या की फुडें वचून जर हें जायना म्हणून सांगपा खातीर जेन्ना CMा कडेन अपॉइंटमेंट मागली जाल्यार CM जे आतां सांगता ती अपॉइंटमेंट CM दिना अजून पर्यंत. सो ह्या हातूंतल्यान कळटा की PWD ओके आपल्याक जाय तें करता. PWD लक्षांत दवरात ही चीफ मिनिस्टराचे कडेन आसा. ओके आतां ताज्या की फुडें वचून जेन्ना शरद पंक्षेचो हांगा पुरुशाचो इशू जाता तेन्ना थंय कला आनी सांस्कृतीक मंत्री भायले भायर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक शकता. तो कोणा अंडर येता? तो चीफ मिनिस्टरा अंडर येता. चीफ मिनिस्टरांक सांगले शिवाय तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक शकता? म्हणजे आमकां अशें दिसता की चीफ मिनिस्टरान ताका मुखार काडला आनी आमचे कडेन टास्क फोर्सा कडेन गोंयच्या आर्टिस्टां कडेन आनी गोंयच्या कलाकारां कडेन आनी गोंयच्या प्रेक्षकां कडेन चीफ मिनिस्टर खेळपाक लागला. आतां सामको म्हणजे आमचे कडेन सगळ्यां कडेन खेळ करता हें सामकें हातूंतल्यान सिद्ध जाल्लें आसा. आनी आतां आंदोलन आमचे कडेन उरिल्लें ना. आंदोलन आतां प्रेक्षकाच्या हातांत गेल्लें आसा. जंय जंय कितें जाता पुरुशाचो इशू जालो कोणी कळ्ळो इशू? प्रेसवाले काय कोणूच नाशिल्ले, आमी काय थंय नाशिल्ले. पूण जेन्ना इशू जाल्लो तेन्ना ते व्हिडिओ जे आसात ते लोकांनी काडून व्हायरल केले आनी ताजे नंतर सगळे प्रेसवाले रोखडे परत सांगले कितें जालें तें पळोवपाक. हाजे पयलीं बी लोकांनी अशे तरेचे व्हडलो अर्दार आयिल्लो एक तियात्राचो तेन्नाय बी प्रेक्षकांनीच केल्लें. आज हो इशू गोंयच्या प्रेक्षकान हातांत घेतिल्लो आसा. हाजेर तरी CMान जागे जावचे आनी हे सगळे करतात म्हणून आमचेर CMान हांगा चीफ कला संस्कृतीक मुखार मंत्र्याक मुखार काडून आरोप केल्लो आसा. आनी हो आरोप जो आसा तो आरोप फक्त कला आरक्षण मांडाचेर ना. हो आरोप कितें आरोप तर तांणी सगळ्यांनी सुपारी घेतल्या, बदनाम करपाची सुपारी घेतल्या. हो आरोप कोणाचेर? एक शरद पंक्षेचेर न्ही, गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांचेर हो आरोप आसा. हांगा जे जे सगळे आमकां सगळीं पत्रकार जे आसात सगळे टीव्हीचे जावं वृत्तपत्राचे जावं डिजिटल जावं ह्या सगळ्यांनी जो इशू हातांत घेतला त्या सगळ्यांचेर हो आरोप घेतला की ह्या प्रसार माध्यमांनी बी सुपारी घेतल्या ह्या सरकाराक बदनाम करपाची. अशे तरेचो आरोप तुमचेरय बी केल्लो आसा. आमचेर केला, तुमचेर केला, प्रेक्षकांचेर केला. आनी आतां ते प्रेक्षकांचेर आरोप करपाक लागल्यात की हे व्हिडिओ काडटात तेय बी सुपारी घेवन करतात. आनी ह्या गजाली खातीर हांगाच ह्याच कला अकादमीच्या हांगा गेटी मुखार आमी एक फावट आंदोलन केल्लें. आमी कलाकार आमी कलात्मक रितीन आंदोलन करतात आनी क्राय म्हणून रडपाचे क्राय जो आसा आमचो तो क्राय आमी हांगा भर पावसा भितर दाखयलो जो तुमी कवर केल्लो. आज परत वेळ आयल्या कलात्मक रितीन ह्या सरकाराक जाप दिवपाची, खास करून ह्या मुख्यमंत्र्याक जाप दिवपाची आनी ती बी ज्या लोकांनी हें आंदोलन आपल्या हातांत घेतलां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें. ताजे खातीर एक्चुअली आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें तर फाल्यां तियात्र डे अनावन्स केल्लो आनी त्या तियात्र डेच्या दिसाक आमी हांगा आंदोलन प्लॅन केल्लें. पाप साहेब गेलो अचानक, दूख जाता आमकां सगळ्यांक. एक बरो पाप साहेब प्रोग्रेसीव विचारांचो पाप साहेब गेलो हाजें सगळ्याचें दूख आमकां सगळ्यांक आसा. आनी ताका लागून बरी गजाल केली की हो तियात्र डे जो आसा तो तियात्र डे पोस्टपोन केलो. आमी ह्या तियात्र डे दिसाक आंदोलन थारायिल्लें. तें आंदोलन आमी करतलेच, आजच न्ही, कित्याक फाल्यां जें जावपाचें आसा तें पोस्टपोन जालें. पूण आमकां तें लोकांच्या साक्षीन करपाचें आसा आनी तें आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले. ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन. आनी हें सुपारी आंदोलन आमी आतां रोखडेच सगळे कलाकार एकठांय जावन कलात्मक रितीन सरकाराक दितले. पूण खंयच्याय परिस्थितीत ही कला अकादमी लोकांक चिकान करून परत मुखार करपाची. म्हणजे आतां तुमकां आनी एक गजाल सांगता, लक्षांत घेयात.
की चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की जो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सगळो प्रॉब्लेम त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सरकारी खर्चान करून घेतले म्हणून याद आसतली तुमकां सगळ्यांक ओके जाल्यार हांगा चीफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर येताना सांगता पयर शरद पंक्षेचो इश्यू जातकर की हांगा ते टॅक्निकल ग्लिचीस आसात ते अपग्रेड करपाक सांगला म्हणजे अपग्रेड करपा खातीर परत आनी एक टेंडर आणि एमर्जन्सी खातीर म्हणून सांगून ते वेगळे तरेन परत टेंडर जशी ताजमहालाचे टेंडर काडिल्ले तशे तरेचे सगळे प्रोसिजर्स कुशीक उडोवन ते टेंडर आणि त्या टेंडराच्या नांवान परत पयसो खावपाचो 60-70 कोटी तुम्ही ऑलरेडी खाले आणि कला अकादमी पाड घाली आता उरिल्ली काबार करपाचें तुम्ही चलयलां काय कितें ह्या सगळ्या गजालीक आमी कलाकार तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन कलाकारांच्या वतीन गोंयचे आणि भायले कलाकार आसा तांच्या वतीन पत्रकारांच्या सगळ्यांच्या वतीन आनीक सगळ्या प्रेक्षकांच्या वतीन आमी सुपारी आंदोलन करतले हे आमी हांगा जाहीर करतात